थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण. सगळ्यांके स्वागत असा आयचे भागवत प्रवाह या सिरीजाक. सो आता राधा माधव सांगून आम्ही आमगेला सेशन स्टार्ट करूया. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा. जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा. नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल. हरिनाम संकीर्तन की जय. हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय. सो गुरु महाराज हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज आणि इस्कॉन संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद परंपरा आचार्य तांकां पंचतत्व नरसिंहदेव भगवान आणि श्री श्री राधा श्याम सुंदराक लागी आशीर्वाद निमगिताची हे सेशन ट्राय सूर करू ट्राय करता. आणि हांग मेळ्ळा सकड भक्तवृंदा लागी हांव आशीर्वाद निमगीत आसा की हांव चांग उतरान देवाला गुणगान करचे तशें जावो. आणि ह्या साध्य जेवचे केवल सकड भक्ता तांगेल्या आशीर्वादा निमती मात्र. सो दयकोन म्हाका आशीर्वाद दिया. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. इस डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. सो पुन्हा स्वागत सक्कड भक्तवृंदातंका. सो आम्ही कंच स्कंदाच्या श्रीमद भागवतमाच्या कंच स्कंदाच्या विषयी चर्चा करता असाची. सिक्स्थ कॅन्टो. सो कंच अध्याय ಅಂತ ಶಿಲಿಂಚಮ್ಮಿ 15 and 16. 15 आणि 16 लास्ट टाइम आम्ही चर्चा केलेला नवा. सो कोणाल विषय चर्चा करता आशिल्ली 15 आणि 16 अंतू? चित्रकेतुराजाला. चित्रकेतुरायाला. हरी बोल. सगळ्या जणांना ऐकायला ऐकून ज्ञानपूर्वक. सो मग इंटरेस्ट येतस नेक्स्ट आणि नेक्स्टाच्या अध्यायाच्या चर्चा करूक प्रयत्न करूक. सो हंगा 14 अध्यायांत कसं जलाल मला लुडगा असस की कोणाके 15 आणि 16 लास्ट टाइम चर्च केलेला. ताजे पशी पुढे मी 14 अध्याय श्रीमद भागवतमा संची स्कंदा 14 अध्याय कसं जलाला. चित्रकेतुरायाले पुत्ताक विष दिवन हे केलेले. हरी बोल. व्हेरी गुड. येस, चित्रकेतुरायाक पूत मेळता आणि विष दिवन ताण वच्चे त्या प्रसंग चर्चा केलेला. सो 15 अध्यायांत कसं जल्ला. चरडू मरता मागीर अंगिरा ऋषी येता मागीर तांक पश्चाताप जाता मागीर तांक कळटा तसं जावन चलता. जय शिल्पा हेगडे माताजी, स्फूर्ती पै माताजी. करेक्ट. सो चित्रकेतु रायाक अंगिरा ऋषी आणि नारद मुनी त्यांनी एनलाइटन करता बोध दिता स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक शिक्षण दिताची. आणि ताजे नंतर 17 अध्याय 16 अध्यायांत कसं जल्ला. नारद मुनीनी तांगेले दिव्य दृष्टीनी शक्तीनी चरडाक जिवंत करताची. येस, व्हेरी गुड. तेन्ना तांणी चरडू सांगता की हन्नी कंच जन्माच्या अन्नम्मा म्हणून सांगून तांणी निमगे म्हणताची. करेक्ट. ताजे विषय आम्ही चर्चा केलेला असा. येस, व्हेरी गुड. ताजे नंतर कसं जाता. नारद मुनी त्यांनी चित्रकेतुक 7 दिवस मंत्र उपदेश दिवन असताची. येस, व्हेरी गुड. हरी बोल. येस, मंत्र दिता त्यांनी. या जप करी तू कोणाला दर्शन जाता. नारायण. येस, संकर्षण अनंत देवाल दर्शन जाता. हरी बोल. व्हेरी गुड. आणि ताई आम्ही चर्चा केलेला असा 16 अध्यायांतू संकर्षण देवाला आणि लास्ट संकर्षण चित्रकेतुरायानं संकर्षण देवाल प्रति प्रार्थना सांगच्या. मागीर संकर्षण देवान उरलोच्या आणि म्हणचे की तू तुगे लाईफ परफेक्ट कोण मिगेला अंगेत्ता चल तितलो गी म्हणून. सो तेही राबयलेला. आता मी 17 अध्याय कसं जाता म्हणाल पळय आयच्या 17 अध्यायांतून मागीर ताईनी कसं एक ताजे पश पुढे एक प्रश्न कसं म्हळा रे
तांकां संकर्षण देवाला दर्शन मेळटा, भक्ती प्राप्त जाता, ताजे नंतर एक सेकंडरी रिजल्ट मेळटा तांकां भक्ती ओटूची. प्रायमरी रिजल्ट तांकां भक्ती प्राप्त जाता, मागीर सेकंडरी रिजल्ट कसो आशिल्ला? आणि विद्याधर प्लॅनेटाचेर आयज जाताची. हरी बोल विद्या माताजी, व्हेरी गुड. माताजी करेक्ट नाव गोतस पळय, विद्याधर, विद्या माताजी, हरी बोल. सो विद्याधर ह्या ग्रहाच्या राय जाता त्यांनी ते दाखवून आता मी मुखार वता आसाच कसं जाता म्हणाल 17 अध्यायांतून. हांगा एक विचित्र प्रसंग जाता या 17 अध्यायांतून. आता चित्रकेतुराय आता पूरा समरी पळयला मी, लास्ट पळयला मी विद्याधर ग्रहाच्या त्यांनी राय जाल्लींची म्हणून. तेन्ना विद्याधर ग्रहाच्या राय जातर त्यांनी प्रयाण करता आसताच तांकां एक विमान देवान दिल्लेलें आशिल्लें, तांतू त्यांनी प्रयाण करता आसाची. हांगा तुमकां पिक्चरां पळयला कळटा, हांगा एक धवे विमान राबला म्हणून. तांतू विद्याधर बायल मनशा लोटू पुरा बयसून त्या विमानारी त्यांनी प्रयाण विंगड 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 जाग्याक वता आसताची. आणि त्यांनी त्या विमानार कसं करता बायल मनशांनी बसला विद्या यांनी असं म्हणून इट्स नॉट फॉर एन्जॉयमेंट, त्यांनी देवाल ग्लोरिफिकेशन करून देवाल नाम जप करता करता त्या विमानारी प्रयाण करता आसताची. तशीच करता करता एक दिवस त्यांनी एक सांगितलं की श्रीमद भागवतमांतू सुमेरू माउंटेना लागी थंय पावताची. तेन्ना त्यांनी चित्रकेतुराय पळयत की ते एक सभा सर्वला, त्या सभांतू महान आत्मा त्यांनी सक्कड ऋषी मुनी संत जन नारद मुनी सक्कड पुरा ते बसल्यांची. आणि एक जाग्यार आणि तो चित्रान दिसता तुमकां पिक्चरांत एत्तर एक स्थानारी ईश्वर बसला आणि ईश्वराल पाय्यारी त्या बायल पार्वती देवी बसला. त्या पळयतात त्यांनी चित्रकेतुराय. व्हडली महान सभा आशिल्ल्या, सक्कड संत ऋषी महान आत्मा त्यांनी ओट्टू जेल्लांते. आणि ईश्वरू ते कसं म्हणटाची फिलॉसॉफिकल सब्जेक्टा वयरी उलयता आशिल्लींची. तेन्ना तांगेल पाय्यार पार्वती देवी आसा आणि तिका त्यांनी पोटोन धरला अशी. त्या पळयता चित्रकेतुराय. एक बामणान बायलेक पोटोन धरची सहज जलारी ताका एक याद दिसता कसं म्हळ्यार अशी एक पब्लिक प्लेसारी एक गुप्त एक सेक्लुशन प्लेसार करताचे बामूण बायल जाल्यार अशी पब्लिक प्लेसार इतले महान संत गण पुरो ओट्टू जाल्ल्यांची फिलॉसॉफिकल टॉक दिता आसा ईश्वरू असले एक पब्लिक प्लेसारी ह्या करची पळोवन तो मस्त चिंतीत जाता चित्रकेतुराय. आणि तो कसं करता म्हळ्यार ताका मस्त आश्चर्य दिसता त्या हे कसं लिया बाया म्हणून. आणि त्यांनी कसं करता म्हळ्यार होडान सांगताची, होडान धैर्यारी सांगताची. कसं म्हळ्यार फर्स्ट त्यांनी ईश्वराला महान पोझिशन एप्रिशिएट करताची. ताजे नंतर सांगताची की सामान्य एक मनुष्य एक प्रायव्हेट प्लेसार बायलेक पोटोन धरता जाल्यार महादेव अशी ओपनली पब्लिक प्लेसार अशी करतास मो ते पळून मस्त ताका चिंत जाता. आणि तो अशी सांगता चित्रकेतुराय की शिवाक गुणगान करता. तो म्हळ्यार त्यांनी सांगता की शिवा ओ शिवा तुम्ही लोकगुरु म्हळ्यार सक्कड या भौतिक जना असेल सक्कड जनाला गुरु तुम्ही. आणि तुम्ही धर्मम वक्ता म्हळ्यार तुम्ही धर्मा वैरी उल्लोत तसल्या स्पीकर. आणि शरीराम आस्ते मुख्य म्हळ्यार सक्कड जीवराशी तांगेला मुख्यस्त तू चीफ जटधारस तीव्र तपा म्हणताची. चित्रकेतुराय सांगतासे शिवाक जटधारी जावन असतो
आणि तीव्र तप करचे तसले ग्रेट ऑस्टेरिटी करचे तसले तसल ऑस्टेरिटीज पुरा केल्लल तू ब्रह्मवादी सभापती ही सक्कड वैदिक तत्व गोत्तशिले त्याचे ग्रेट फॉलोअर्स आले सभेचे मुख्यस्थ अध्यक्ष तू महाव्रत दरो म्हणताची त्यांनी तुम्ही शिवा तुम्ही सक्कड तप ऑस्टेरिटीज ताजी पूरा तुम्ही मालिक जावन आसाची तुम्ही इतले पूरा तुम्ही कसं म्हणताची योग्य जावन असल्यारी असल एक महान संत तांगेले असेंब्लीन तुम्ही तुमगेले अशी एक तुम्ही बैशील पळोवन म्हाका आश्चर्य जाता असं आणि चित्रकेतुरायू तांक पळोवन हसता ईश्वराक आणि होडान अपास गडेगडेक आणि धैर्यान अशी सांगता असता होडान सक्कड जनाले दुरू आणि त्यांनी सांगता की त्यांनी मना लेखता की आता या सामान्य जन या पळेल मोंजलारी मिसअंडरस्टँड कोण घेताची त्यांनी शिवाक टीक करू पुरोची या पळोवन आणि त्यांनी शिवाल प्रती अपराध करू पुरोची ताजे निमती तांका ताजे फल मेळता अपराध फल मेळता सो त्यांनी तांका कसं म्हळारी मस्त कन्सर्न आशिल्लो शिवाल वैरी की कोणेय जनान सामान्य जनान तांक मिसअंडरस्टँड करू नजे ईश्वराक तशें जालें म्हण जाल्यारी डिफेमी जाता ईश्वराल पोजिशन तांगेले इंटेंशन एक ते इरादस पळय तांक सांगचे ते लायक आशिल्ले चांग आशिल्ले त्यांनी ईश्वराक मर्याद दिता आशिल्लींची त्यांनी ईश्वराक मोग करता आशिल्लींची जाल्यार सामान्य जनान या पळोवन या दृश्य पळोवन मिसअंडरस्टँड करू नज आणि शिवाल प्रती क्रिटिसाइज करू नज म्हणून सांगून अशी उलयतात त्यांनी चित्रकेतू आणि या कोर्चे त्यांनी ईश्वराल प्रती या कोर्च वेळारी कसं करता म्हळारी सक्कड जनाले एदूर सांगून इट वॉज एक अनप्लेझंट म्हणता पळा तशी ताण कसले चूकिरी तिरलेकून सांगू वचनी जाल्यार पब्लिकली तो होडान चित्र ईश्वराल विषय उरलो न्हू ईश्वराक क्रिटिसाइज करता इन्सल्ट करता तो आणि लेखता की ईश्वर एक महान वैष्णव सक्कड जनाले दुरू अशी बसल्यारी सक्कड जन मिसअंडरस्टँड करता सामान्य जन मिसअंडरस्टँड करून घेताची कसं लिहा म्हणून त्या रीतीरी एक गुड इंटेन्शनर उल्लोचाक एक्सप्रेस करू पळोवन त्यांनी ईश्वराक त्या नमुनारी टीक क्रिटिसाइज करताची आणि त्यांनी लेखता की त्यांनी एक योग्य जलाला चित्रकेतुराय लेखता की हांव एक योग्य आणि तश योग्य जलाल निमती तशी एक फीडबॅक दितात त्यांनी ईश्वराले दुरू की ईश्वरान केलेले यसम नाही म्हणाल म्हणके तो सम असू पुरो तो तागेली इरादू चांग असू पुरो जाल्यार ताणें अर्थ कोण घेवक आशिल्लो की तो त्या पोजिशनार आसवा ईश्वरा करेक्ट करचे तसले म्हळ्यार अर्थ कोण घेवक आशिल्लो ताणें हांव ईश्वरा तितले महान आसवा त्या लेवलार आसवा हांव तांकां करेक्ट करूंक सो ताणें न्हू तो बैशेत आशिल्लो जाल्यार तो अशें होडान ईश्वराल प्रती उलयता तांगे कसले अपराधयुक्त जावन उरलेनी तांगेल्या हृदयांतू अपराध करची या नाशिल्ली भावना आता मी पळोवचे पुरोची 4 स्कंदांतू ऑलरेडी डिस्कशन जाल्लेलो आसा दक्षान ईश्वराक टीक करू आसा उलोवचा आसा
त्या कशी उलयता तांणी तांगेल्या दक्षाल हृदयांतू जळकपिशेनी शत्रुत्व आशिल्ल्या ईश्वराल प्रती तशी तांणी क्रिटिसाइज करताची ईश्वराक जाल्यार चित्रकेतुरायान सांगतना तागेल हृदयांत कसलें शत्रुत्व जो जळकपिशे जो ना आशिल्ल्या ताणे हांव एक योग्य पर्सन करेक्ट करूं की ईश्वराक म्हळ्यार रितीरी उलयता तांणी ईश्वरू ऐकता आणि हसता आणि नुत बसता तांणी नुत बशिल्ले अंतू पळोवन सक्कड ते संत गण ते सभांत आशिल्ले नुत बसताची कसले उलयनांची सायलेंट असताची आता तशी चित्रकेतुरायान ईश्वराल प्रती तितले अपराध केलेले जाल्यार थंय आशिल्ले ते संत गण ऋषी गण तांगेल कानू अशी बंद करून घेता आशिल्लींची आम्ही वैष्णवाला विरुद्ध उलोचे उत्तर आयकूचे नज म्हणून सांगून आता शिशुपालाला दृष्टांत आम्ही पळयताची शिशुपाल कृष्णाक मस्त क्रिटिसाइज करून उलयता टीक करता युधिष्ठिराला राजसूय यज्ञ वेळारी त्या सभेंतू तेन्ना शिशुपालान तितले नमन्याच्या कृष्णाक उलयतना टीक करताना थंय आशिल्ले केलव जन कान्नाक हात दोन घेताचे यो आम्ही आयकूचे नज हे वैष्णवाल प्रती जाल्यार उत्तर आम्ही आयकूचे नज केलव जन कान्ना हात दोन थंय दकून भायर वता त्या सभे दकून सो तशी हांगा कोणेय करनी ईश्वर नुत आशिल्लो ते आशिल्ले सभाचे ते संत गण ऋषी गण सक्कड जन नुत आशिल्लींची सायलेंट असताची म्हळ्यार ईश्वर गोत्त आशिल्ले की चित्रकेतुल इंटेंशन तसल नाही इराद तगेला करेक्ट अस म्हणाले जाल्यार या करताना तो कशी करता म्हळ्यार चित्रकेतुरायू ताका ಸ್ವಲ್ಪ एक हे म्हणटा पळय गर्व प्राइड असता तशी जावन तो ಸ್ವಲ್ಪ अनप्लेजंट वर्ड्स उलयता उत्तर आणि दाखवून दिता की ईश्वराल प्रती ईश्वरा पशी हांवाची मिगल इंद्रिय कंट्रोल चड करता आसा आणि भयनातिले तशे नमुने एक गर्वान प्राइडान उलयता चित्रकेतुरायू तेन्ना त्या या पळोवन पार्वती देवीक कोप येता पार्वती देवी कसं सांगता म्हळ्यार अरे आमगेल तसले लज्जिनातील जनाक अनुशासन सांगूक अपॉइंट केलेलो तसलो या वयो म्हळ्यार चास्टायझर जो पनिशर वयो यो हागे योची महान म्हणून लेखतास मु यो ब्रह्मा भृगु चारी कुमार तन्नी मनु कपिला तांणी पुरा धर्म विसरला म्हणून दिसता तशी जावन यो आमका धर्मा विषयी सांगून दितास आमका कसं सम कसं नाही कसं सम नाही म्हणाल सांगू का आमका यो सांगून दितास यो आमका लज्जिनातील म्हणून लेखतास वयो आमका यो महान म्हणून लेखतास वयो देवता कशी होड म्हणून लेखतास वयो अशी नमन्याच्या आण ईश्वराक इन्सल्ट कोरका जाल्यार यो गर्वान या कसं म्हणता गर्व चड जालेले पेट्टाक यो अशी नमने आमकां उलयतास तोची एक महान मुख्य जन म्हण लेखून हक्का विष्णूला चरण कमल प्राप्ती जावचे यो योग्य नाही आणि पार्वती देवी कसं करता म्हळ्यार अशी उल्लोन चित्रकेतुरायाक शाप दिता पुता तू असुर जा आणि मुखार सून असुर जल्ल निमती मुखार सून तू असल महान जन विरुद्ध
अपराध करची तशी जावची नका म्हणून सांगून शाप दिता तू एक असुर जा म्हणून. तशी चित्रकेतुरायाक शाप मेळता पार्वती देवीला. हांगा श्रील प्रभुपाद एकाच्या परपटान सांगता की तात्पर्यांतू की एक चेडू केन्ना चूकी करताना अम्मा ताका शिक्षे दिता की आणि बिष्टान ताका सम करू पळयत की तशीच आता चित्रकेतू रायान केल्लेल्या तप्पाक पार्वती देवीन शाप दिला. आणि या शाप ऍक्च्युअली कशी म्हळ्यार देवानाची इन्स्पायर कोण दिल्लेले. चित्रकेतू रायू जलतीतले ओग्गी मिगेल लोक केव्व म्हळ्यार देवाले एक लील आशिल्ले. देवाल इन्स्पिरेशन निमतीची ती शाप दिता चित्रकेतूक. म्हळ्यार देवान म्हणलेलें आसना फुडल्या अध्यायांत आमी पळयला की तुगेल प्युरिफिकेशन जावन जलतीतले ओग्गी तू मिगेल हांगा येता, मिगेल लोक येता, मिगेल एसोसिएशन तुका मेळटा ते म्हणून. सो देवाल इन्स्पिरेशना थ्रूची ह्या लील जाता आसत. आनी पार्वती देवी शाप दिता चित्रकेतूक एक राक्षस जा म्हणून. जाल्यार म्हळ्यार चित्रकेतू रायाक ಸ್ವಲ್ಪ गर्व आशिल्ले. कसं म्हळ्यार हांव संकर्षण देवाला अनुग्रह प्राप्ती केल्लो आसा. हांव संकर्षण देवाला बघतो आणि ईश्वरी संकर्षण देवाला बघतो. सो तो लागता की आम्ही देवाला दोन जण आम्ही देवाला बघताची. सो हांव ईश्वराल प्रती कसले उल्लो येता. जाल्यार ईश्वर चित्रकेतू रायाल पशी महान पोजिशनार असता, एक्झॉल्टेड पोजिशनार. जाल्यार तागेल्या एक गर्वा निमती तो ते गर्व म्हळ्यार इट हॅज टू बी प्युरिफाईड नवा. शुद्धीकरण जावक नवा तागेल्या. तशें जावन त्या गर्वा निमती ताणें उरलेल्या पळोवन पार्वती देवी ताका शाप दिता. तेन्ना चित्रकेतू राय कसं करता तागेल्या एअरप्लेन दाखून देंवता आणि पार्वती देवीला एदूर येवन नमस्कार करता आणि सांगता मिगेल प्रीतीच अम्मा हांव कसले चूकी करचे खातीर पळयनी जाल्यार तूं दिल्लेलो आशिल्लो शाप हांव स्वीकार करता. आमकां देवता आतांनी कसं करता म्हळ्यार आमगेल्या फुडल्या कर्माच्या हाजे प्रकार आमकां सुख दुःख दिता आसताची. सो आम्ही अनुभव करचे तसले या सुख दुःख या फुडले कर्माचे फल आणि या कष्ट भोगचे आम्ही एक इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्युरिफिकेशन, शुद्धीकरणाची प्रक्रिया. या संसार चक्रांतू या चित्रकेतू राय सांगतास पार्वती देवी या संसार चक्रांतू कसं सुख कसं दुःख अंग जावचे आशिल्ल्या या द्वंद्वस पळय सुख आणि दुःख म्हळ्यार ताका आम्ही कोणाकय कोणाय हाजी हाका रेस्पॉन्सिबल म्हणून सांगू जायना. ताजी कॉज विंगडजन म्हणून सांगू जायना. ते आमगेल्या आम्ही केल्लेले फुडली कर्माचे हाजे प्रकार आमकां मेळटा आसता. हांगा दिता पळय गुणप्रवाह एतेस्मिन या जगत्यांतू सुख दुःख पुरा सकड कसं जाता की त्या एक प्रवाह म्हणके तुमकां दिसता आसा पाळ एक प्रवाह फ्लो येता आसा पाळाचे. तशीच या सुख दुःख म्हळ्यार पुरा इट इज अ फ्लो ऑफ मेटेरियल मोड्स भौतिक गुणाचे हाजी निमती जावचे तसले. आणि याच आमकां सुख दुःखांतू असले एक प्रवाह येवची तशी द्वंद्वांतू घालता आसता भौतिक लोकांतू. तशें जावन आमी हाजी निमती प्रभावित जावच्या नज म्हणून इतले आयकून चित्रकेतू राय पार्वती एदूर सांगता आसाची आणि ते शाप स्वीकार करता आसाची. आणि तांणी सांगताची हे भौतिक जगत म्हळ्यार एक
सॉल्ट माइन म्हळ्यार मिठाचे एक माइन माइन म्हळ्यार कसं म्हणटाची कन्नडान गणी म्हणटा न्हय तशी एक मिठाचे एक गणी कन्नडान गणी म्हणटा सॉल्ट मायना म्हणके तू खंयी पळयल्यार ते मीठ मेळता शिवाय आमी लेखून की खंयचे एक पोर्शनार वचून खंयचे एक चूरू कडेन वचून पळयल्यार साखर कांय मेळना आमकां सक्कड कडेन मीठ मेळटा तशें जावन भौतिक लोक म्हळ्यार खंयी पळयल्यार दुःखालयम अशाश्वतम दुःख भरला आमकां सूख म्हूण दिसता बट इट इज अ सो कॉल्ड हॅपीनेस ते शाश्वत न्ही म्हणल्यार चित्रकेतुराय हांगा सांगता आसत तशें जावन आमकां ह्या जिवनांत येवचे तसले कश्ट आमी अनुभवसूं तसले ह्या कश्ट नश्ट पुरा आमी एक नमुना दुःख अंतपूर्ण ते स्वीकार करचे न्ही आमकां गोत्ता सुका की ह्या पुरा आमगेल्या पास्ट मिसडीड्सा निमती आमकां येता आसता भौतिक लोकाचे रचन जाल्लेले अशी सक्कड कडेन सफरिंग आसचे द्वंद्व आसचे हे जीवनांत सुख दुःख म्हणाले तशें सांगून तांणी पार्वती देवीला म्हणटाची की हांव केल्लेले कसली एक हांव सांगिल्ले उतरांजो हांव सांगिल्ले हांव म्हगेले एक्शन्सांजो तुमकां कसलेची सम दिसनी म्हण जाल्यार हांव चूक केल्ले म्हण दिसल्यार म्हाका दय कोन क्षम कराची म्हाका माफी दियाची म्हण सांगून पार्वती देवी लागी माफी मागून ते शाप तांणी स्वीकार करताची आनी ते दाखून वता तांणी चित्रकेतुराय ताजे नंतर ईश्वरू पार्वती देवी लागी उलयता चित्रकेतुरायान चित्रकेतुराया शाप मेळ्ळा ते शाप तांणी स्वीकार करताची पार्वती देवीला दाखून कसले एक नमुने रिटॅलिएट करनाची ते स्वीकार करून तांणी ते दाखून वताची आनी ताजे नंतर ईश्वर पार्वती देवीला सांगता पार्वती देवी तू मस्त चंद आस तुगेल सौंदर्य मस्त चंद आस जाल्यारी तू पळयल्वा कृष्ण भक्ता तांगेल्या सौंदर्याचे दुरू तू कसले कॉम्पिटिशन दिवचे जायना कृष्ण भक्ता तांगेल सौंदर्य तुगेल सौंदर्या पशी चड आस म्हणून ईश्वर सांगता सांगा सो तांणी ईश्वर कृष्ण भक्ता तांकां हांगा गुणगान करता आसाची तांणी म्हणटा की हांगा दिला पळय तांणी कसं चित्रकेतुरायान कशी त्या शापाक तांणी रेस्पॉन्स दिल्ले आनी भक्ता तांगेल महान गुण हे म्हळ्यार तांणी ईश्वर सांगता आस हांगा ग्लोरिफाय गुणगान करता आस भक्ता तांकां तांणी सांगताची तू पळय न्ही चित्रकेतुराया तू शाप दिल्ले जाल्यार तो कसले एक नमुना अशांत जाय न्ही ते शाप तांणी स्वीकार केले एक चूर अशांत जायना तिले आनी तुका अम्मा म्हणले अम्मा म्हूण आपयले आनी तुगे लागी माफी निमगेली ताणें आनी तुका मर्याद दिल्ले ताणें तू शाप दिले ताका जाल्यार हे सकड महान गुण तू पळय न्ही तागेले त्या तागेले महान एक नमुना स्वभाव भक्ता तांगेले ताका तुगेल शापा निमती कसली तोंदरे जायनी कसले एक नमुना चिंते जायनी ताका कसले एक नमुना कष्टय जायनी तशें जावन तागेले एक सहिष्णुता ह्या पळयल्यार तू दिलेलो शाप एक युजलेस म्हणून माताजी ऐकता ना हरे कृष्णा विंगड जन ऐकतास वा ऐकतच वय वय माताजी हरे कृष्ण सो
तुमगेले पार्वतीक सांगतास ईश्वर की तुगेले एक शापू युजलेस जाल्ले श्री कृष्ण भक्ताला या महान गुणा मुखारी. सो त्यांनी अशी गुणगान करताची एक श्लोक सांगताची. कसं म्हणता म्हळा रे, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यती स्वर्गापवर्ग नरकेश्वो अपि तुल्यार्थदर्शिनः. कोणाके सांगू का या श्लोक? हो सांगता माताजी. सांगे सांगे हे मापे माताजी. नारायण परा सर्वे न कुलश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः. हरे कृष्ण. व्हेरी गुड. नेक्स्ट कोणाके सांगू का? आणि कोणी एक लाईन सांगेता? हरे कृष्ण. येस हरे कृष्ण. येस विद्या माताजी सांगे. नाही सांगूच माताजी. उषा शानबाग माताजी सांगायची. हा सांगे सांगे. विद्या माता सांगा तुम्ही. हो ना माताजी प्लीज सांगायची प्लीज. हरे कृष्णा. नारायण परः सर्वे न क्रतश्चन बिभ्यति सर्ग पवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शनः. हरी बोल उषा शानबाग. थँक्यू. प्रणाम. तो विद्यापई माताजी तुम्ही ट्रान्सलेशन वाज्याच्या जे. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. Devotees slowly engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead, Narayana, never fear any condition of life. For them, the heavenly planets, liberation, and the hellish planets are all the same. For such devotees are interested only in the service of सर्व्हिस ऑफ द लॉर्ड. Service of the Lord. Hare Yes. Krishna. सो हंगा ईश्वर सांगतास पण कितले गुण छान बघता तेंगेल गुणगान सांगितलं हंगा. कसं म्हणा नारायण परा सर्वे. नारायण परा सर्वे म्हणा कोण? नारायणाला देवाल भक्त. त्यांनी बदल जाऊन महान ईश्वर सांगतास बदल जाऊन त्यांनी महान त्यांनी स्वर्गलोका वचोची नरकलोका वचोची जो मुक्ती मेळो त्या सकट तांकां मुक्ती नाही. तांकां तांगेल इंट्रस्ट केवल नारायणाला देवाला सेव करचे. आणि त्यांनी खंयची कंडिशन ऑफ लाईफ आरी असल्यारी भीनांची भक्तींत असल्यारी एक महान एक बेनिफिट पळया. बघता त्यांनी सिन्सियर जावन डिवोशनल सर्विस केली म्हण जाल्यारी त्यांनी खंयचे एक स्थितीर असल्यारी भिनांची. आणि तांगेल इंट्रस्ट असता हांव स्वर्गा वच्चो हांव नरका वच्चो ना जाल्यार हांव म्हाका मुक्ती मेळ्ळो म्हाका देवाल सेव करता त्या तांगेल चड इंट्रस्ट. त्याच सोडली तांगेल इंट्रस्ट. म्हाका स्वर्ग जाय म्हाका नरक जाय या ना. आता मी श्रील प्रभुपादालेची उदाहरण घेवेत. त्यांनी तांगेल जीवनांतू या गुण प्रदर्शित केलेला असा. त्यांनी इनिशियली अमेरिका वताना तांगेला कसले ना ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು एक श्रीमद भागवतम कॉपी ते घेऊन त्यांनी अमेरिकाक वताची धैर्यारी. तांकां कसले भय ना. कृष्ण मिगेलो टस मिगेल या कसले कृष्णाला सेवा करचे. ते वचून त्यांनी कृष्ण भावनामृताचे आंदोलन सुरू करताना मस्त नमने कष्ट येता. ते तुमकां गोतस हिप्पी जनालोटू त्यांनी क्लासा येतल जन पुरा ते क्लासांत वंकून घालता आशिल्लींची. ते त्यांनी क्लीन करता आशिल्लींची. कसं पुरा एक नमुना बाद दिता आशिल्लींची. त्या हिप्पी जनालोट आसून कितले नमुने कष्ट भोगल्यान त्यांनी या कृष्ण भावनामृत आंदोलन करूक. जाल्यार तितले कष्ट जाल्यारी त्यांनी भिनींची त्या स्थितीक मिगेल जीवनांत असल एक स्थिती आयल्या म्हणून भिनींची. आणि त्या कष्टा दखून भायर येवन धांव नपास इंडियाक येनींची. ते त्यांनी त्या कष्टांत हिप्पीजांक हॅपीस केले. आणि कृष्ण भावनामृत आंदोलन मागीर सकड कडेन
स्प्रेड जाता सकड मस्त मस्त ऐश्वर्ययुत देवस्थान बिल्डिंग फार्म्स पुरा जाता तेन्नाय तांणी एक कम्फर्ट झोनांत वचचें न्ही आतां हांव सकड केल्ली न्हय बाय आनी हांव रेस्ट घेता आनी म्हगेले बरलें जिवन हांव पीसफुली काडटा म्हूण बैसनीन तांणी खंयचे जाल्यार नरकीय स्थितीक वचूं न्ही नरकीय ते लोकांक वचूं न्हू तसल नमन्याचे हांग वचूं न्हू तांणी कृष्ण भावनामृत प्रचार करूंक सिद्ध आशिल्लींची तांगेले केवल एक एम कसं म्हळ्यार हांव देवाले सेव करता ते महान गुण आमी श्रील प्रभुपादालांत पळयता सो तांगेल्या अनुग्रहा निमतीची आमी हाजे सकड अशी बैसून श्रीमद भागवतमाच्या चर्चा करता आसाची कितले महान भक्त तांणी महान वैष्णवा सो भक्ता तांगेला मेन एम कसं म्हळ्यार कृष्णाला विषय प्रचार करचे आनी ह्या नरका स्थितींत पडलेल्या जीवराशींक तांगेले उद्धार करचे तांणी पळयना की ह्या जागो डेंजरस आसा ह्या सर्कमस्टन्सीस समना हांव आतां पूर समशील स्थितीर हांव हांगा आसता हांव तसल कडेन वचना हांव गुड्ड लायक आशिल्ले जनालो तूं मात मेळ्ळ मुखार वता ना तांगेले एकच आसता खंयचे स्थिती असो खंयचे परिस्थिती असो खंय जाग असो नरक असो स्वर्ग असो खंय जो असो हांव देवाला आमी देवाला सेव करताची त्या मात्र तांगेला एम म्हणून हांगा ईश्वरू पार्वती देवीक सांगता आसाची नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपितुल्यार्थ दर्शिनः तदनंतर ईश्वर सांगता की कोण देवाक शरणागत जायनी की तांणी हे सुख दुःख भौतिक लोकाचे द्वंद्वांतूच आसताची म्हणून सांगता आसाची आनी सांगताच की पार्वती अशीच ईश्वर देवाला गुणगान करताची आणि त्यांनी ग्लोरिफाय करताची भक्ता तांगेला भक्ता देवाल भक्ता तांकां आणि त्यांनी सांगता की पळ पार्वती तुवें हांवें संकर्षण देवाल भक्तो चित्रकेतू रायू शंकरशन देवाल भक्तो हांव अशी बैशिले ह्या पळोवन ताणें म्हाका मिगेल वैरीक अशी विचार सांगली तागेल्या सो तशें जावन इतले सिरियसली जावन तूं शाप दिवचे अगत नाशिल्लें म्हूण सांगतना पार्वती देवीके मना वता आनी तांणी पार्वती देवीके लज्ज जाता की अशें हांव एका इता शाप दिल्लो बा म्हणून जाल्यार ह्या सकड देवाला इन्स्पिरेशनान की जलतीतले ओगी चित्रकेतुरायाक मिगे लागी मिगेल लोकांतू आध्यात्मिक लोक वैकुंठ हाडका म्हणाल्या हाजी निमती एल्ली जाता तशी चित्रकेतुरायाक शाप मेळटा पार्वती माताले आनी तांणी नेक्स्ट जन्मांतू वृत्रासूर जाताची सो वृत्रासुराला आमी पुळ्ळी पुरा सेशन्सांतू डिस्कस केलेलो आसा सो एक व्हेरी शॉर्ट लायफ टायमांतूच एक लायफ टायमान तांणी वैकुंठ वच तशें जाता त्वष्टान केल्लें तसल्या त्या यज्ञाचे उज्जा दाखोवन तांणी प्रकट जाताची इंद्रा लोटू लढाई मारताची इंद्र तांकां दिवश मारता आनी तांणी वृत्रासूर म्हळ्यार चित्रकेतू पुळी जन्मा कोण चित्रकेत आशिल्ली की तांणी देवा संकर्षणाल्या हांगा वताची धामाक जाल्यार एक कसं म्हळ्यार हांगा ताका एक चिकेची एक अहंकार आशिल्ली निमती चित्रकेतू जावन आसतना पार्वती माताल त्या शाप निमती तशी एक
तागेल प्युरिफिकेशनाक अरेंजमेंट देव करता आनी ताजे नंतर तांणी देवाल धामाक वताची सो वृत्रासुर एक असुर अंत आयलारी असुराल्या स्पीशीज अंतू जन्म घेतलारी तागेल त्या आध्यात्मिक जीवनाच्या त्या ज्ञान आस पळय ज्ञान त्या विसरून वचना ताका तशी आसता तशें जावन सांगता की आमी एक स्वल्प काळ भक्ती करू पुरोची जाल्यार ते कर तर आमकां नाका म्हूण दिसून भक्ता तांणी फॉल डावन जाल्यार ताण केल्लेले आशिल्ले त्या भक्तीचे प्रगती ते नश्ट जायना भगवत गीतेन तू एक श्लोक आसा सांगचे कृष्णान कोणाक उडग आसास की ताण म्हणटा तुम्ही स्वल्पपुणी भक्ती केल्यारी लॉस्ट जायना तुमगेली केल्लेले भक्तीचे फल म्हणून तांचे येस भारती माताजीन अनम्यूट केला 2.40 येस नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् येस हरी बोल भारती माताजी थँक्यू सो स्वल्पपुणी आम्ही भक्तीचे भक्ती केल्यारी ते केन्नाय नष्ट जायना तांकां ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट महान महान कश्टांत पडच्यान देखून आमकां वैरूक कोण काडटा म्हूण आमी अजमिलाल काणी तर अजे पशी फुडें आमकां आमी भागवत प्रवाहान तो चर्च केलेलो आसा अजमिला ब्राह्मण तो भक्ती अंतो आसता जाल्यार मागीर पापकृत्य करता जाल्यार मागीर तागेल्या ताका यमदूता तांणी मोर्च टायमार यमदूता तांणी व्हरू येताना पुत्ताल नांव आपयता मागीर ते पुरो प्रसंग आमकां गोत आसा यमदूता विष्णुदूता तांगेल पुरा सो पळय ताणी केल्लेले आशिल्ले ते चिके भक्तीचे फूड केल्लेले आशिल्ले ते भक्तीचे ब्राह्मण जावन आसतना केल्लेले आशिल्ले भक्तीचे ते फल नष्ट जायनी आता आमी भौतिकांतू आमी कसं डिग्री प्राप्त करता की व्हडली डिग्री आसूं पुरो MD IIT मागीर कसकी मास्टर्स PhD मागीर मस्त नमन्याचे आमगे लागीं ऐश्वर्य आसूं पुरो व्हडले बंगलो आसूं पुरो इतली फ्लोरा बंगलो तितली फ्लोरा बंगलो आमगेले व्हडले अंतू फॅमिलींतू नावादीक फॅमिलींतू जन्म घेवच्या पुरोची जाल्यार केन्ना आमी हे भौतिक शरीर सोडता की हे शरीर मात्र सोडचे न्ही ताजे वटू भौतिक जावन घेतले एक्विजिशन्स म्हणटा पळय आमी पोजेस केलेले ते सकड ना झिरो जाता ते आमी वर्णनचे मागशी जाल्यार आमगेल्या आत्मा खातीर कसले भक्ती आमी करता पळय त्या आत्मा खातीर करचे ते मात्र आमगे लोटू वता त्या क्रेडिट स्पिरिच्युअल क्रेडिट केन्नाय नष्ट जायना तशें जावन तो एक राक्षस शरिरांत आयल्यारी ताका तागेले ते कृष्ण भावनामृताच्या चेतना वचनी ते केन्नाय नष्ट जायना ताजे खातीर आमकां आमी सांगता पळय मानव जन्म म्हळ्यार भारी रेअरली मेळचे आमकां त्या जन्मान तूं आमी मस्त भाग्यशाली कित्याक आमकां एक भक्ती करची तसली ऑपॉर्च्युनिटी म्हणला भक्ताल्या एसोसिएशनान तूं तांगेल्या कृपा आनी आशिर्वादा निमती सो ते आमी फुल्ली युटिलायज करता आनी नेक्स्ट आमी खंय वता पळय थंय लायक जेव हो म्हणल्या खातीर ते आमी क्रेडीट कोण दवरता आतां बँकान तूं क्रेडीट आसता पळय आमी म्हणटा बँकान तितले बॅलन्स क्रेडीट काडले कुडले डेबीट त्या बँक बॅलन्स आमी वतना वर्णांची तेवे झिरो जाता आमी वतना जाल्यार आमगेले स्पिरिच्युअल क्रेडिटांत कसं क्रेडीट जावन आस पळय ते आमगेले आतां 10% क्रेडीट जाला म्हणले की नेक्स्ट आमगेले लायफ सूर जाताना 11% देखून सूर जाता म्हळ्यार शास्त्रान दिला आसा ते शास्त्रा वेरी अटूट फेथ आसका आमकां विश्वास आसका सो आत्मा जाय जाल्यार आमी कसले आतां मानव जन्म मेळना आसतनाची ते आमी क्रेडीट कोन्न दवरचे पडटा सो थंय वतना आमकां एटलिस्ट
त्या क्रेडिटा निमती पुणी आमकां नेक्स्ट मानव जन्म मेळत की सांगू जायना मेळत की ना म्हणून जाल्यार एटलिस्ट मानव जन्म मेळनो आनी लायक हांगा ब्राह्मणा तांगेला हांगा की लायक फॅमिलींतू आमी जन्म जावन थंय देखून आमकां देव भक्ती मुखार वचचे तसले एक फॅसिलिटी कोण दिता. सो तशी हांगा नेक्स्ट सुखदेव गोस्वामी तांणी ह्या अध्याय कन्क्लूड करताची. तांणी सांगताची तशी कन्क्लूड करता म्हळ्यार परीक्षित महाराजा सांगताच की तू वृत्रासुराल विषयू म्हाका निमगिलेलो आशिल्लें तेकाय निमगुतानी संच अध्याय अंत निमगिताची. संच अध्याय जाल कुडल्या परीक्षित महाराज निमगितात. तुम कुड घास जाल्यार पळय तुमकां ब्रशअप करूं येता की ते तांणी दक्षाल्या 60 डॉटर्साल विषयू ते एक्सप्लेन केलेलो आसा, चर्च केलेलो आसा. तांत विषय जाता जाताची लास्ट विश्वरूपाल विषय येता. त्या म्हणताना नेक्स्ट अध्यायांतू परीक्षित महाराजान निमगुचा आसा हांगेल विषय यांनी कोण कसं जल्ल्या म्हणून त्यांना उत्तर दिवचे सुखदेव गोस्वामी तांणी. सो 7 दकुन आता 17 अध्याय ताय चित्रकेतुरायू इंद्राल कसं जल्ल्या ताणे गुरुक ऑफेंड केल्ले ते सगळे चर्च जावन वृत्रासुराला वृत्तांत पुरा जावन 17 अध्यायक हांगा अंती जाता वृत्रासुराला काणी. तांणी म्हणटा जे तू निमगिलेला ताका हांव आतां एक्सप्लेन करू ट्राय केला सकडम. आनी चित्रकेतू एक महान भक्त आशिल्लो. चित्रकेतुल्या विशयू इतिहास एक शुद्ध भक्ता तांगेला मुखारविंद दकुन आयकलारी कोण ते चित्रकेतू रायाल्यान इतिहास आयकत की तांणी या संसार सागराच्या दुःखा दकुन भायर येताची, या बद्ध स्थिती दकुन भायर येताची. आनी कोण सकाळी उठानो या चित्रकेतू रायाल्या इतिहास सांगता की तांगेल मन वाच वर्ड्स आनी तांकां देवाक उडगास करून सांगता की तांणी अपास कसले कष्ट नतिल्या देवाल धामाक वताची म्हळ्यार सांगून सुखदेव गोस्वामी तांणी हांगा ह्या अध्याय कन्क्लूड करता 17चे. सो ह्या अध्यायांत आमी पळयलें कसं म्हळ्यार 1 दकुन 8 श्लोक ताई चित्रकेतुरायान ईश्वर देवाक पळोवन हासचे आनी 9 दकुन 15 श्लोक ताई पार्वती देवी चित्रकेतुरायाक शाप दिता. 16 दकुन 24th श्लोक ताई चित्रकेतुरायू पार्वती देवीला उलयता. 25 दकुन 35 श्लोक ताई ईश्वरू देवाल भक्ता तांगेला गुणगान करता. आनी 36 to 41 श्लोक ताई सुखदेव गोस्वामी तांणी या अध्याय कन्क्लूड करताची, या विषय कन्क्लूड करताची. सो त्या आज आमी चर्च केलेलो विषय. सो कसले चूक आस म्हण जाल्यार म्हाका माफी कोरका. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. भारी चंद पण तुम्ही एक्सप्लेन केलेलं सर. पुरा लोकांका मना गेलेलं तशी हांव